आनीक एक दीस अशें जालें, तो शिकोवन दितालो आनी गलिलाच्या आनी जुदायाच्या गांवांतल्या आनी जेरुजाल्यांतल्या फारिसेव आनी धर्मशास्त्री येवन थंय बसलोले आनी लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सवी आसली. अवचितूच कांय दादले आर जाल्ले एका मनशाक आंथरुणार घालून घेवन आयले आनी ताका भितर हाडूंक ताच्या फुड्यान दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळो नासलें. देखून ते पाडसराचेर चडले आनी नळे काडून आंथरुणा सयत ताका मोदेकूं जेजू मुखार तांणी देंवयलो. तांचो बावट पळोवन ताणें म्हणलें, इश्टा, तुजी पातकां तुका भोगसलीं. आनी धर्मशास्त्री आनी फारिसेव आपल्या मनाक म्हणूंक लागले, हो आनी कोण रे, तो सांगता तें सारकेंच देव दिना. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जाता. तांचें चिंतप जाणा जावन जेजून परतिपाल केलो, असली चिंतनां तुमच्या मनांत कित्याक घोळयतात तुमी? आनी दोनांतले खंयचेच म्हणूंक अदीक सोंपें, तुजी पातकां तुका भोगसलीं अशें म्हणूंक वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक. पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमी जाणा जावच्या खातीर हांव तुका हुकूम घालतां, उठ आनी तुजें आंथरूण उखलून तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगल्या उजीर उठून आपूण आसलोलो तें आंथरूण उखलून देवाची तुस्त करीत तो आपल्या घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम तोताकलीं आनी देवाक वाखाणलीं आनी भिरांतीन भरून म्हणटालीं, विचित्र वस्तू आमी आज देखल्यो.